ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. मिसाची इतेसांवां. भुरग्याचें देणें मागता शॉन आनी एमी डिमेलो चिंचिणी थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता लुईस फेर्नांडीस वेर्ना थावन. आमच्या दुवांच्या शिकोप बरे भाशेन सोंपलें म्हूण दिनवासता गिल्हेर्मिना आनी एंथनी डिसोजा कलंगूट थावन. म्युरियल बरी भलायकी मागता मेल्विन जो रॉड्रिगीस कुंसवा थावन. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता एंथनी पेरेरा गोवा वेल्या. भुरग्यांचें देणें मागता एरन आनी अनायदा मायना कुर्तोरीम. ह्या मिसांत भाग घेवन अंजूंची सांत मिंगेल फिरगोर्जीची भावार्थी रोमार काडून आयिल्लीं आसात. तुमकां आनी तुमच्या पाद विगाराक पाद्री सांतियागो फेर्नांडीस आनी कूर पाद्री नोएल मेनेजीस हांकां येवकार. तुमच्या सगल्या इतेसांवां पासत ह्या मिसांत आमी मागता. सगलीं आमी उबी रावन सुरवातीचें गीत गावुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या दुसऱ्या नोवेनांत दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मानिवंत आग्नेलाच्या भावार्थाची आनी मिशनारी जिविताची आखाणी ताच्या कुटुंबांत सुरू जाता. मानिवंत आग्नेलाचो कुटुंब दोर पोरगोटणी मानून घेतलोलो आनी दोर पोरगोटणी करतलो एक जिवाळ आनी युक्त समुदाय जावन जोगांत आनी पवित्र सोबेत जेजूचें मिसांव नेटान फुडें व्हेलें. दोर एक क्रिस्ती कुटुंब गोरावी पवित्र सोबा
आसून दोर परगोडणेच्या वावरांत मिसळ जावंक क्रिस्ती कुटुंबाक एक खेरीत जबाबदारी आसा. आपल्या घराच्या वण्टी भितर जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या मूल्यांनी आकारून हाडटात, तांच्या काळजांत देवा आनी पेल्याचो मोग रिगोयतात, बागिवंतपणान आनी देव जाणवायेन तांचें जिवीत भरून हाडटात, तेन्ना एकामेकाक ती बरी खबर जातात. तशेंच एका कुटुंबान शेजाऱ्या सामाऱ्या आनी आपणाक मेळटात तितलेय कोडे बरे संबोवन सांबाळून कसलोच वेगळोचार करिनासतना तांच्या गरजांक पावतात तेन्ना सोर भोंवतणच्या कुटुंबां सोवे मिशनार जावंक पावतात. आमचे कुटुंब जेजूचे मिसांव शेवटाक पावयतले युक्त जागे जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. बाबा भणीनो, पयसतावन आमी पादमगलेच्या 5 वर्षीं आयल्या आनी आयज खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबाय वयर आमी नियाळ कोत्ताव जाल्यार कितलें व्हरतें कुटुंब तरी पूण साबार आमच्यो चुकी देवा मुखार आनी आमच्या बाबा भयणी मुखार खालतिकायेन देवाची काकुतीक उलो मारूंक घडीभर ओगी रावन तयारी करुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. बाबडीन आयज आमचें पयलें मुख्य मागणें म्हणजे पादगनेला आमच्या बाबाक आल्ताराचो मान फाव करूंक. त्या उपरांत आमच्यो आनी आमी घेवन आयले त्यो साबार जाणांच्यो गरजो हे मनान धरून आमच्या कुटुंबा पासती मागुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुनयाद करून दवरल्याय. संवसारान जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी विद्यापणान वाडो. अशें सर्गी मोहिमेवंत भुरग्यां बरोबर आमच्या बापाच्या घरान संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव, जो तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. भाग्यवान पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, तूं तुजे पाळयेन ओसोळ आनी धोड साश्टाक पुतवता तसली चाल शिकय. जाणटे दादले मोर्यादीचे, मानसुगेचे, तोजविदेचे तशेंच भावार्थान, मोगान आनी सोंसणिकायेन तीर दोद जावचे. तेच पोरी जाणट्यो बायलो भोक्तिवंत जिविताच्यो जावच्यो. न्हय चाड्यो सांगपी वो सोऱ्याक लोबडोल्यो. तांणी खूद बरें ते शिकोवचे. तांचे कोचे तोरण्या बायलांनी आपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची
ओपुरबाय करूंक शिकचे. तशेंच तोजवितेच्यो निर्मोल जिविताच्यो मर्यादेच्यो आपल्या घरादाराच्यो दुलोप काळजाच्यो आनी आपआपल्या घोवाक खालत्यो जावंक तांणी शिकचे. हे परी देवाचे उतराक बेमान जावचो ना. तरण्या दादल्यांक मर्यादेच्या जावंक धीर उर्बा दिवन शिकय. लोकांक बरें करच्या वावरांत सगल्या वाटांनी तूं बरें देखीचो मनीस म्हूण दाखय. शिकयताय तेन्ना खरेपणान आनी मानसुगेन शिकय. तुजे उलोवप इतले बरें आनी सारकें जावन दी की तातूंत कसलीच खोद सोमची ना. तशें जाल्यार आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पळोवन आमचे दुस्मान लोजेक सांपडटले. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिसती पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा साणून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारान जियोंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो भरवासो दवरून मुणगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाची येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय. आमकां सर्व तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पोरसां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियोंक तुका मेळटलें. सर्वेस्पर सवे आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितले तो तुका दितलो. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. मनशांची पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटे वेल्यो सगल्यो आडकोळी काडून उडयता. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बऱ्या करण्यांक लाग. सासणांक तोखता तसले तुका तिकान मेळटले. देस जातलो बऱ्या मनशांचे दायज. तूंय ती तिकान कोत्तली सासणाच्या सासणांक. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे ताय येतल्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोरली आनी भायर रावून ताणें ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसुल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतिपाळ केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवतणी बसुल्ल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हळें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने क्रिस्तांतांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, मानेवंत आग्नेलाच्या बाबार्थाची आनीक मिसियोनरी आकारणी ताच्या कुटुंबांत सुरू जाली. 5 वर्सांचो मोजाटाचें मुजग वाचता म्हूण पत्रार छापून आयलें. आनीक आना मारिया रिपोर्टर अशें बरयता, ताचीं बोटां ल्हान आनीक नाजूक, पूण ताचें वाजोवप, ताचो टायमींग, ताचें एक्सेंट आनीक वाजोवपाची चाल वालोराची. ल्हानूच आसतना आग्नेलाच्या आवय आपूण गांवच्या भुरग्यांची दोतोन शिकयता आसतना आपल्या पुताक ह्या दोतोन शिकोवपाच्या वावरांत मिसोळ केलो. आनीक ल्हान बाबुलो आग्नेल देवाच्या मोगान आनीक ओळखीन वाडत गेलो. मनशाक कोत्ता ती संवय. आयज जायते फावटी आवय बापूय म्हणटा तें आयकूंक येता. म्हज्या भुरग्याक मोबायल ना जाल्यार जायना, म्हज्या भुरग्याक फास्ट फूड दिना ताची नेरवां चावता, म्हजो भुरगो म्हाका मान करिना. आनीक आपल्याच वाद्याचो तो जाला. आग्नेलाचें गोर जालें बऱ्या मुळ्या आकारपी एक जागो. देवा आनीक पेल्याचो मोग, बागेवंतपण, भोक्तीपण आनीक बाबार्थ ताका ल्हानूच जावन फावो जालो. आयच्या नोवेनांत केरीत भाशेन आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. कुटुंबा पासत भेटयल्ल्या ह्या दुसऱ्या दिसा दर एक आमचें गोर आकारणेचें गोर जावं दी, जंय देवाचो आनीक पेल्याचो मोग, बागेवंतपण, भोक्तीपण, भावार्थ, एकामेकाक मान रेस्पेद दिवंक आमी शिकूंक
आनीक देवाचो आशिर्वाद जोडूंक. आयच्या पयल्या वचपांत भगिबोन पावलू तिताक बुरोवन अशें म्हणटा, मोर्यादीचे, माणसुगेचे, तोजवीतीचे, भावार्थान बोल्लेले जाव आनीक सोंसणीकायेन तुमची वागणूक जावं दी. भगिबोन पावलू तिताक बुरोवन बायलां विशांत अशें म्हणटा, भोक्तिवंत जिवीत न्हय चाडयो सांगपी, बरें तें शिकोयात, तुमच्या दादल्याचो मोग करात आनीक भुरग्यांची आपुरबाय. आनीक ह्या चिटीन तो म्हणटा सगल्या वेळार मागणें करात. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, ताळण्यांत पडना जावंक मागणें करात, जीव सोडिना जावंक मागणें करात. हाच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा सगल्या पासत मागणें करात. आनी हाच्या शुभ वर्तमानान ताची आवय आनीक भाव भयणी आयली म्हूण कोणें जेजूक सांगलें. आनीक आपूण उलयतात तांकां पळोवन जेजून म्हणलें, कोण म्हजो आवय, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण. आनीक आपणाक आयकोतेल्यांक विस्त मारून म्हणूंक लागलो, ही आसात म्हजो आवय, भाव आनीक भयण. उपरांत तो म्हणटा, देवाची कुशी पाळटा तो होर एकलो, म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजी भयण. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाची कुशी कितें? देवाक जाय आमी सदांच कुशाल आसलेलीं. टीच युअर चिल्ड्रन नॉट just to be successful, not just to be successful, but teach them to be happy. Teach them to thank God all the time. Thessalonikarang buron San Paulo म्हणटा, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. देवाची कुशी आमी ताची भुरगीं पवित्रतायेन वाडूंक, भक्तीपणान वाडूंक, भावार्थान वाडूंक. तेसोलिकारांक बरोवन सान पावलो म्हणटा, देवाची कुशी आमी ताचेर पातयोंक, आमच्या जाणवायेचेर न्हय, आमच्या शाणेपणाचेर न्हय, आमी शिकलेल्या आनीक आपणायल्ल्या वळखीचेर न्हय. Proverbs 3:5-6 म्हणटा, देवाची कुशी आमी ताची भुरगीं कशीं चुकता तेन्ना, इफ वी कन्फेस आवर सिन्स, ही विल बी फेथफूल, ही विल कंटिन्यू टू बी जस्ट and will forgive our sins. तो आमकां बक्षितलो. देवाची कुशी कश्टवतेल्यानो म्हजे सोशी यात आनी हांव तुमकां शांती समाधान दितलो. देवाची कुशी जायते फावटी आमी घुस्पोता तेन्ना, निराशी जाता तेन्ना, आमी कितें करूंक तें नकळो तेन्ना ताचेर सरशीं धांवून वचूंक आनीक जाणवाय मागूंक. जाकोब आपल्या चिटीन अशें बरयता, इफ यू लॅक विजडम यू शूड आस्क गॉड, हू जेनरसली गिव्स विदाउट फायंडींग फॉल्ट्स. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या दुसऱ्या दिसा जेन्ना कुटुंबा पासत हें नोवेन भेटयलां, आमी भावार्थाची, तोजवीतीची,
सोंसणीकायेची माणसुगेची जावंक आनीक आग्नेलाच्या कुटुंबा भाशेन आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. उबी रावया. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आयकले उपरांत आनी ताचेर आमी बारीक नियाळ केले उपरांत आमच्या कुटुंबा वयर आमच्यो गरजो, आमचे हुस्के, पवित्र सभेच्यो गरजो आनी हुस्के आमी देवा मुखार बाबार्थान पाद अग्नेलाक फुडें घालून मागुया. पवित्र सभेच्या फुडारांनी आपल्या गौलीक वावऱ्यांतल्यान आनी शिकवणेक घरावी पवित्र सभेक कुटुंबाक जेजूच्या मिसावान एक खेरेत म्हत्वाची जबाबदारी आसून कुटुंब 2 परगटणी मानून घेतलो आनी 2 परगटणी करतलो. एक जियाल आनी युक्त समुदाय करूंक आपलो सगळो तरेचो तेंको दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मागिवंत आग्नेला कुटुंबा भाशेन आवय बापांनी घराचे उंती भितर भुरग्यांक बऱ्या मुलांनी आकारूंक हाडूंक तांच्या काळजान देवा आनी पेल्याचो मोग रिगोवंक बागिवंतपणान आनी देव जानवायेन तांचें जिवीत भरून हाडूंक घरावी मिशनरां जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबाच्या वांगड्यांनी शेजार सामार्या आनी आपणाक मेळटा तितल्याय कडेन बरे संबंद सांबाळूंक कसलोच वेगळो चार करिनासतना तांच्या गरजांक पावूंक आनी हे तरेन एक नीस क्रिस्ती जिविताचे परजलीत गवायकी जावंक बापा लागीं मागुया. एका कुटुंबान न्यायनीत केल्ल्या मागण्या उदेशी आनी तशेंच मोर्या मुळ्यांनी विणलोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणांक आनी म्हत्वाची जिवितांक आपोवणी फुलोवंक हाडूंक बापा लागीं मागुया. वेगवेगळ्या वायटोव्या संवसारी आनी सोयतांनी आक्रोणांक सांपडून दुर्दोशेक सांपडलोले आमचे सोबार कुटुंब खोऱ्या आनी नीज क्रिस्ती जिविताच्या पोरजोळीत गोवायकेक उक्ती जावंक आपलें कुटुंब परत एकदां मिशनरी कुटुंब करूंक मागुया. घडीभर ओगी रावन आमच्या काळजाचे आवंडे देवा मुखार दवरुया.
भोव मोगाळ बापा, आग्नेल आमच्या बाबाच्या देण्या पासत तुका दिनवासता आनी ताका वेगीच आल्ताराचो मान आमी खतखत्यान मागता. जी मागणी आमी तुज्या मुखार घातल्यान बापा, त्या मागण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अदीक करून मिशनरी बी आमच्या कुटुंबांनी उपजशें कर. आमच्या कुटुंबांक वायटा विघ्नांतली निवार. पवित्र आत्म्याचे कृपेन चलयलेले कुटुंब करूंक आवय बापायक पवित्र आत्म्यान चलय. ही आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणा बाबानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्गींच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा, शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमचीं कुटुंबां तुजे कृपेन आनी शांतीन भर म्हणून तुज्या लागीं हात जोडून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थाय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रोसलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. हे खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा थारोण मेळलेली तुजी पोरजा आनी स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंदो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुजी तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात वार्ताचो गोठ पर गोठुया सम्याची आमी होऊनो खाताव आनी एकाच इतले पियेताव तितले पवित्र तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण वळखता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागिबोन बापा फिलीप नेरी कार्दियाल आमच्या बिस्म सायबा सिमांव आदारी बिस्म सायबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूतांनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना बाबडीनो पवित्र कोमन्याव सर्गीच्या राजाचें जेवण जें आमी आतां एकठांय जेवंक येता तें आमकां पत्तून पत्तून उगडास करता आमच्या कुटुंबांनी जेवण एकठांय गरजेचें म्हणून आमी आमच्या कुटुंबा पासत वा आमचो कोमन्यां भेटोवया आनी तेच बाबार्थान देवाचो आशिर्वाद आशिवून हे आमच्या बापा बराबर पत्तून म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां
नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशानत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आनी तेंच तूं आमकां म्हणटाय सुम्या आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तूंच तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं ही शांती आमी एकामेकाक वांटुया शांती तुमकां देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी तुमच्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
घोडीभर आमचे दोळे धांपून जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवया. आमच्या कुटुंबां पासत मागुया. आमचे कुटुंब हल्ल्यात धोल्ल्यात तर दुरुस्त करूंक जेजूशी खोतखोत्यान मागुया. होच तो वेळ जेजूक आमी परातुया. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाड. प्रितीवन बापा, सर्गींचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केल्याय. तो दिता ते गोठायेन ह्या जिविताचे हाल उपद्र्या मदें पवित्र कुटुंबाचे देखी परमणें जीवन सर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केल्लें तें इनाम जोडूंक आनी सासणांक तुज्या मैमेवन कुटुंबाचो सांगात बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. मानिबोताग्नेल अंजुनान जल्मांत आयलो आनी ही फिरगोज आमच्या मिशनरी पिलारच्या पाद्रींच्या हातींत आसा. तर हेमीस भोक्तीन समरमतल्या पाद्री सांतियाग फेर्नांडीस अंजुनच्या सांत मिंगेल ह्या इगोर्जेचो पाद्विगार तशेंच ताचे बरोबर ताचो पातकूर फादर नोएल आनीक सेक्रेड हार्ट कॉपेल जे ह्या अंजुनच्या फिरगोजे खाला आसा ताचो कॉपेलांव फादर ग्लेन तुमकां सगळ्यांक आमी चड दिनवाशी तुमच्या शेळ्यांक घेवन तुमी हांगा आयल्यात म्हूण आमी आमकां चड कुशालकाय भोगता. तुमच्या गांवांत जल्मल्लो वाडलेलो मानिमूत आग्नेल तुमचो अभिमान. त्याच मानिमूत आग्नेलाच्या मजतीन तुमच्या फिरगोशेंतले साबार पाद्री माद्री सांत भोक्त उत्पन्न जावंक आमचे आवडे आनी आमची मागणी. आयज मिसाक सोबीत गायन केलां हो तांच्याच फिरगोजेचो कोयर. जायत्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी बोल्लोलो तर तांकांय शाबासकी. आमकां तुमी आदार दिलो बरे भाशेन गायन करून ह्या मिसांत वांटो घेवंक. तशेंच तुमच्या वाचप्यांनी तुमच्या सगळ्यांचेर देवाचो उपट आशिर्वाद पडोवंक आमी मागता. कांय कळोवण्यो. केरी 3 पासत मिसां तुमच्या ऑफिसान दिवं येतात. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. आमच्या पिलारचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बर्सीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. ह्या वर्सा आमी सिमिनारीच्या एनेक्स बिल्डिंगांत ह्या वाटेन पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी वचून जेजूचें शुभ वर्तमान परगडटात. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनान दाखयल्या. ताची उक्तावणी कालच्या दिसा आमच्या आदारी बिस्म सिमेओ फेर्नांडीस हांच्या हातांतल्यान जाल्या. मागता सगळ्या थंय तुमी थंय वचून वेळ काडून बरे भाशेन पळोवंक आनी तुमच्या मिशनरी पुतांचो वावर अणभवंक. तशेंच आमच्या आदारी बिस्म साहिबान अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकाची काल उक्तावणी केल्या. ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे बाग आनी मिसाचे भेटेंत कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक तुमची भुक्ती गिन्यान वाडोवचें. आमच्या पुस्तक शाळेंत तें पुस्तक विक्रेक मेळटा. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचून हाडूंक आमी मिसाचो पांडाल व्हडलो आनी सोबीत घातला. कांय जाणांनी उदार मनान आदार दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायतो खर्च फारीक करचो उरला. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो खर्च दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवं येता. मानिवत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. तेरेजिना कार्वालो लोवतोलींतान आपल्याक मेळ्ळलो उपकार बरोवन सांगता. उपकार तिका मानिवत आग्नेला उदेशी मेळ्ळा. म्हज्या मामीक काळजाक बुराक आसलो
गेल्या वर्साक तिचो काळजाचो बुराक सामको चड व्हडलो जालो. तिका 73 वर्सां आसलीं आनी ऑपरेशन करूंक जायनासलें देखून दोतोरान तिका वखदांचेर घातली. तिच्या कुडीच्या सान्यांनी रगत सारकें खेळनासलें. 2023 वर्सा ऑक्टोबराचे पयलीर ती घरा एकली आसतना तेन्ना तिका कितें तरी जावंक लागलें. तिचो स्वास बंद जावंक लागलो. आमी तिका तिच्या सदांच्या दोतोराक दाखयली आनी ताणें तिका तपासली आनी सांगलें आतां तिचें चड जालां आनी आपणा लागीं कांय जायना म्हूण. तुमी तिका GMCंत वा आपोलो हॉस्पिटलांत व्हरात. त्या वेळार थंय दोतोराच्या क्लिनिकांत मानेबोत आग्नेलाचो एक फोटो आसलो. थंय हांवें मानेबोत आग्नेलाक उलो मारलो आनी मागलें मांयक बरी कर म्हूण. त्या उपरांत हांवें दोतोराक सांगलें म्हाका नाका तिका दुसऱ्या हॉस्पिटलांत व्हरूंक, म्हाका कसलो तरी एक उपाय सांग. आनी जायत्या वेळान दोतोरान एक उपाय सांगलो. त्या सांजे सोनोग्राफी करूंक ताणें आमकां चीट दिली. त्या उपरांत आमी घरा आयलीं आनी हांवें मांयक मानेबोत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान घालून पिवंक दिली आनी मागलें तिका पेकोवणी फाव कर म्हूण. त्याच सांजे आमी सोनोग्राफी केली तेन्ना अजाप म्हटल्यार रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. ताचेर बुराक नासलो. तोच रिपोर्ट घेवन हांव दोतोराक मेळूंक गेली. दोतोर सारको थोटाक जालो. एका म्हयन्या पयलो काडलेलो रिपोर्ट ताणें मागलो. त्याच म्हयन्यान टेस्ट केल्लो रिपोर्ट बुराक आसा म्हूण दाखयतालो आनी आयज सांजे टेस्ट केल्लो रिपोर्ट नॉर्मल दाखयता. दोतोरान म्हाका विचारलें तुवें तिका कितें दिलां की तिचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी बुराक ना जालो. हांवें सांगलें तिका हांवें मानेबोत आग्नेलाची माती उदकान घालून पिवंक दिली. दोतोरान अजाप जावन म्हटलें की तिका मानेबोत आग्नेलानूच बरी केली. आतां ती सामकी बरी आसा. देवाक आर्गां दिता आनी मानेबोत आग्नेलाक दिनवासता आनी उपकार आठयता आनी ताका बेगीन सांत म्हूण परगोटूंक मागता. सगळीं आमी आतां उबी रावन आमची मागणी आमचे ओत्रेक देवा मुखार मानेबोत आग्नेलाच्या हातांतल्यान घालुया. हे उपकार मेळूंक मागणें म्हणून स्क्रिनीचेर तुमकां तें दिश्टी पडटलें. बरोबर आमी खतखत्यान आमच्या इंतेसांवां एकामेकाच्या मागण्यां खातीर गोरशे खातीर मागुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळकता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेबोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेबोत आग्नेलाच्या बाकीबोत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच आतां मानेबोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा कुशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेबोत आग्नेलाक भागीबोताचो मान मेळूंक मागुया म्हजे फाटल्यान म्हणात. ओगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमचे बरेपणाक उपकारतात जाल्यार मानेबोत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. मानेबोत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून दुयेंतीचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. आतां आमी सगळीं आमच्यो तकल्यो बागावन निमणो आशिर्वाद आमचेर घेवया. त्या दीस थोड्यो घडयो पयली सुवातेर देव बरें कर म्हणटा फादर रँडल ऑफिस इन्चार्ज फादर आग्नेल ही संदी आमकां दिली म्हणून अंजुंच्या बॉबिणाक आमी जायती बस अनावन्समेंट बसीन करूंक जायना. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आमच्यो बस सगल्यो 6 वाजता सुट्टल्यो वा तुमकां आदीं कळयलें जाल्यार सगलीं आयलीं म्हणटच वसात. आमच्या कोयराक वेलकम आनी सांगात्यांक हांव दिनवासता. आनी तें एग्जिबिशन म्हणटालें तें ए सायडीक आहा बॉट्सीक वयतना वाटेर. सर्वेस्पर देव तुमचे सोबे आसूं आनी तोच सोर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.